साची मेठा काढून घालते पडी कृपा झोडून सोम्या समोर येता काची कृत्या मोती दाटून महिमा स्तुती भेटून काका अर्गा दिता काची कृत्या मोती दाटून महिमा स्तुती भेटून काका अर्गा दिता सर्वेस परतो देवांचो रसनार सर्गाचो स्राचो एका उतरान ताच्या संसारची जालो आपल्या सारख्यान ताणे मनशाक रूपीत केलो देखून जाकी वापयतो सर्वांचो सर्वय रसनान तो राखता मोघान आमकां सांबाळता शेतांत फुलांक पळे कशे नेसयता अंतरळी सुकण्यांक खाण दिवन तो पोसता ताचे प्रासवोरत्यान आमची जतन घेता संतोषाची मेठा काढून घालते पडी कृपा जोडून सोम्या समोर येता काची कृत्या मोती दाटून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्गा दिता काची कृत्या मोती दाटून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्गा दिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो. क्रिस्तय मोगाळ भाव भयणीनो सुम्यांच्या जिवनपणाच्या दिसा एक कुटाम जावन एवकरिस्ताच्या मेसा भोवरी आमी जमल्या. आयची देवस्तुती आमकां देवान कुशेन दिल्लें ते आमी देवाक पेल्याक आनी प्रत्येक जावन गरजेवंतांक कुशेन दिवंक आपोणें दिता. पूण आमचे चिणयेंत आमचे थंय आसुल्लें दिन आसतना देवा थंय आनी पेल्या थंय अनुपकारीपण दाखयल्या खातीर देवा लागीं आनी एकामेका लागीं आमी बोगसणें मागया. हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आयतीन जावया आनी वांटून घेवचो मनोभाव रुपीत करूंक कृपा आमी मागया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत बगेन सदांच संवार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकोळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. सोम्या खाकूत
Krista kakukyo, Krista kakukyo, Somya kakukyo, Somya kakukyo, Mahima, Mahima, महिमा देवा ओंसरती आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्व पदवीदार देवा तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काढताय आमची कापुत तू मापाच्या उजव्यात बसला आमचे मागणे मानून पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थूया. सर्वेस्परा तुझ्या साकरांक पाव तुका उलो मारतल्यांक सदां दुलो बयन वागय तुवें आमकां रचलाय आनी तुमचो आमकां सांबाळताय जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तुमचो सांबाळ हो उपकार आमकां कर म्हूण मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इजाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा तुमी तान लागलेल्यानो उदकाशी येया तुमचे कडेन दुडू ना तरी येया दुडू नासता विकते घेया आनी खाया येया फारीक करिनासता दाका सरो आनी दूद विकती घेया पोशण दिनान त्या वस्तूंचेर तुमी दुडू कित्याक खर्चितात तुमकां दादोशी करिनांत त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक होगडयतात सत्रायन म्हजें आयका आनी बरें खाण तुमकां मेळटलें आनी पक्वाना खाण तुमी दादोशी जाताल्यात कान दिवन आयका आनी म्हजेशी येया आयका आनी तुमी जियेतेल्यात हांवें दाविदाक बसयलेल्या आशिर्वादा प्रमाणे हांव तुमचे कडेन एक सासणीक करार करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. तुझे हातून सर्वेस्परा
आमकां तूं दादोशी करताय. तुझे हात उसोन सर्वेस पोरा आमकां तूं दादोशी करताय. सुमी दयाळांनी काकुळदार सोसणीकायेन आनी प्रिती मोगान भरलो सोमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो सगळ्यो आपले रचने थंय कणवळयेन भरलो. तुझे हात उसोन सर्वेस पोरा आमकां तूं दादोशी करताय. सोमेस रसनाचे दोळे तुजेर आसात आनी तूं सकटांक वेळा वेळार तांचो ग्रास दिताय. तुझे हात उसोन आमकां तूं दादोशी करताय. तुझे हात उसोन सर्वेस पोरा आमकां तूं दादोशी करताय. सर्वेस्पराचो वाटो सगलो नीतिवोन सर्व आपल्या करण्यांनी तो दयाळ आपणाक उलो मारतेल्या सोमेस्ता वयर खऱ्या मनान उलो मारतेल्यांक सर्वेस्पर लागींच आसा. तुझे हात उसोन सर्वेस पोरा आमकां तूं दादोशी करताय. तुझे हात उसोन सर्वेस पोरा आमकां तूं दादोशी करताय. सांपावलान रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातावन वेगळो करतलो? कश्ट वा अडचणी, दगदवणी, काणा जेवणाचो वा नेसनाचो तातवार, आपाय वा तालवार. जाल्यारी ह्या सर्वांती जाणें आमचो मोग केला ताचे मरिफात आमी संपूर्ण जैत जोडटाव. कित्याक इतले हांव खंडीत जाणा, मरण जावं जिवीत जावं, देवदूत जावं, सैंबा वर्त्यो सक्त्यो वा पदव्यो जावं, आतांचो काळ जावं, फुडलो काळ जावं, अंतरळ जावं, पाताळ जावं, कोणीय जावं, कितेंय जावं, जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्यातय आमकां मेळ्ळेल्या देवाच्या मोगातावन आमकां वेगळो करूंक शकचें ना. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया 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 हालेलुया. उड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना, बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता. त्या हरएका उतरा वरवीं तो जियेता. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो.
तुमचे सवे असो. मातेव परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. स्थानिक जुआंच्या मरणाची खबर ऐकतच जेजू थंयचो भायर सरलो आनी एक दोणीर बसून एक होरे विंगड सुवातेक गेलो. पूण ती खबर मेळटच लोक शहरांतल्यान पांय वाटेन हरिहरीनी ताची वाट धरून गेलो. अशें तो दोणी वयलो सकला देंवतना थंय एकठांय जाल्लो लोकां समोर देखतच ताचें काळीज कळवळ्ळें आनी तांच्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली. सांज जावन येताना ताचे शीस ताचे सरशी येवन म्हणाले, ही एक एकसुरी सुवात आनी वेळी उतरलो. लोकांक धाडण सोड. हळ्यांनी वचून जेवंक खावंक कांय मेळटा जाल्यार ती मोलाक घेवन दी. पूण जेजून तांकां जाप दिली, तांणी वेची गरज ना. तुमीच तांकां कांयपुणी खावंक दिया. ते ताचे लागीं म्हणाले, आमचे लागीं हांगा कांयच ना. आसात म्हळ्यार फकत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो. जेजू तांकां म्हणालो, ते म्हाका हांगा हाड दिया. आनी लोकांक तणार बसोवंक ताणें ताकीद दिली. उपरांत ताणें ते 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हातीन घेतल्यो. सर्गाक दिश्ट लावन अर्गां दिली आनी उंडे मोडून शिसांक दिले. शिसांनी लोकांक वांटले. समेस्त जेवन धदोशी जाले. उरलेल्या कुडक्यांनी 12 दालीं भरून काडलीं. स्त्रियो आनी भुरगीं सोडल्यार जेवलेले दादले मनीस 5000 जातीत. देवाचे उतर हे. वाखणी तुका ख्रिस्ता. क्रिस्ततय मोगाळ भाव भयणीनो, कोरोना व्हायरस ह्या मारेकार पिडे वेळार आमच्या देशांत लॉकडावन आसतना मैसूरच्या गांवांत घडली एक नीस घडीत तुमचे मुखार दवरिता. मैसूर गांवच्या एका हळ्ळेंत जायते इवसन सांगाता मेळोन दुबळ्यांक तशेंच गरजेवंतांक जेवण खाण तशेंच कितें गरजेचें आसा तें दिवन आसलें. हें करतना थंयसर 70 वर्सांची एक दुर्बळी स्त्री हजर आसली. तिचें नांव जावन आसलेलें अमलम्मा. एक दीस ती स्त्री ह्या स्वयंसेवका लागीं आयली. भोवशा जेवण खाण घेवंक आयला म्हणून चिंतून त्या स्वयंसेवकांनी तिका जेवणाची पॅकेट दिवंक मुखार गेले. पूण त्या स्त्रियेन तें घेतलें ना. ताणी तिका घे म्हूण वत्ताय केली जाल्यार तिणें तें घेतलें ना. बगार ती आपणा लागीं आसच्या धाकट्या पर्सांतल्यान 500 रुपये काडटा आनी ते काडन ते स्वयंसेवकांक दिता. तिची दुबळीकाय पळोवन ते स्वयंसेवक तिचे तावन ते पयशे घेनात जाल्यार ती स्त्री तांकां बळ करून ते पयशे तांकां दितात. आनी अशें दिता आसतना ती अशें सांगता, ह्या काळार आमचेर मारेकार दीस आयल्यात. ह्या परिस्थिती मदें तुमी सांगाता येवन दुर्बळांच्या गरजेक पावल्यात. जायते दिसांतावन तांकां खाण जेवणाची वेवस्था करून आसात. हें सगळें पळोवन हांवें चिंतलें, हांवें कितें तरी करी जाय. हांव दुर्बळी. म्हाका म्हयन्याक
600 रुपये पेन्शन येता, तांतले 500 रुपये तुमच्या बऱ्या कामाक दिवंक मौन जालें. ही उतरां आयकून ते स्वयंसेवक थटकले. ते पैसे परत पाटी घेवंक तिका सांगले आनी म्हणाले, तुजी परिस्थिती बरी ना आनी ह्या परिस्थिती वेळार ते तुका गरजेचें जावन आसा, तुजे लागीं दवर. पूण ते स्त्रियेन परत घेतले नात. ती स्त्री आपल्या दुर्बळपणांत म्हान जाली. आपणा लागीं इल्लें आसलें तांतूं थावन उदार मनान वांटून घेवन दुसऱ्यांच्या गरजेक पावली. सर्वज्ञ अशें सांगता, ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟವನಿಲ್ಲ, ಅವನ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವುದು. देव आमकां आमी दिल्ल्या प्रास व्हडट्या मापान पाटी दितलो. जशें त्या अमलम्मान आपणा लागीं आसल्यांतले वांटून घेतले, तसलो अपूर्व क्रिस्ती मनोभाव आमी रुपीत करीचे म्हणलो संदेश आयची देवस्तुती आमच्या काळजांनी जागयता. आमचो देव उदार. सडवणेच्या चरित्रेचेर आमी नदर घालीतर दिसून येता आमकां सर्वेस्पो देवाचे निरंतर उदारपण. सर्वेस्पो देव जायत्या वाटांनी आमकां दिवनूच आसा. हो सगळो संवसार रचून तो मनशाच्या हातींत दिलो. आपली परसां गुलामपणांत आसतना मोइजेचें फुडारपण तांकां दिवन दूद आनी म्होंवळच्या त्या गांवांक तांकां आपोवन व्हरता. पातका वरवीं ती पयस पयस वेताना बोगसणें तांकां दिवन मोगाच्या बांदांत तांकां बांदता. तानेन आनी भुकेन केदाळां ती वळवळून आसलीं तेन्ना इस्रायल परजेक व्हांवन ते झरी कडेन आपयता. आयच्या पयल्या वसपांत आमी देवाचें उदारपण परत पळयता. इसाया प्रवादी बाबिलोनांत बंदेंत आसून कश्टांनी कंगाल जाल्ल्या लोकांक देव बंदेंतले सुटयतलो, बरें खाण दिवन तांकां पोसतलो म्हूण सांगता. हो देव तसो मोग आनी इश्टागात आमचे संगी वांटून घेतलो म्हणल्यार घुर्त जावन आसा. आमचो देव मोगाळ. क्रिस्ताच्या मोगातावन आमकां कितेंच वेगळीं करूंक शकना म्हणून सांव पावलो आयच्या दुसऱ्या वसपांत रोमांकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमकां सांगता. आमच्या जिवितांत कितले कश्ट आयल्यारी, जिवितांत कितले दूख आयल्यारी उर्बेन जियोन तसो देवाचो मोग आनी संतोष हेरां थंय वांटून घेवंक क्रिस्तस आमकां प्रेरण जावन आसा. वांटून घेतना दोडतें जाता. जेजूचो पाटलाव करून ताची शिकोवण आयकूंक आयिल्ल्या लोकांक भूक लागल्या वेळार तो जाणा जाता तांकां कितें तरी खाण दिया म्हूण शिसां लागीं विचारता. शिसांनी आमचे लागीं कितेंच ना आनी इतल्या लोकांक आमच्यान दिवंक असाध्य म्हूण निरासपण उसारलें. पूण थंयसर आसल्या एकल्यान 5 उंडे आनी 2 मासल्यो दिल्यो, म्हणजे ताचे लागीं आसलें सक्कड दिलें. जेजून ताचेर बेसावंक घालें. ह्या वरवीं सक्कड धदोशी जेवले आनी जायतें उरलें. जेजून हजारो लोकांक पळोवन हांवें तांकां जेवण कशें तयार करचें म्हणले विशीं चिंतूंक ना. बगार तांकां जेवणाक बसया म्हळें. ताचें चिंताप धनात्मक जाल्लें. भुकेल्या लोकांक जेवण दितलो म्हणले विशीं मन ताचें थंय आसलें.
तसलेंच वांटून घेवचें बरें मन कोणातावन येता गाय म्हूण जेजू पळयोन आसलो. तळ थंयसर आसलो एकलो हेरांच्या गडसाक पावलो. जेजू सगळ्यान संतोष वांटून घेतलो. संतोष वांटून घेतल्यार दोडतो जाता, दूख वांटून घेतल्यार अर्दे हळू जाता म्हळी सांगणी आसा. जेजू आपूण गेल्ले कडेन संतोष वांटूनच गेलो. लाजरसो भयणी मोरी आनी मार्ताच्या घरा तो इश्ट जावन गेल्ल्या वेळार जकेवाच्या घरा तो अवचित पावल्या वेळार एम्माऊस गांवांत दोगा शिसां मदें उडो मोडुल्या वेळार जेजून संतोष वांटून घेतलो. जेजूचो मोग संतोष ताचे बगलेन आसल्यानी भोगुल्लो. सबारांक जेजून जिणयेचो संतोष दिल्लो, बोगसणें दिल्लें, कुड्यांक दिश्ट, आरीगारांक कुडीचें बळ, भुकेल्यांक जेवण, दुखेस्तांक बुजवण. जेजू थंय देवान कितेंय पाटी दवरूंक ना, ताका सगळोच ताणें आमकां दिलो. जुवांवच्या वांजेलांत आमी वाचता, हांव आयला तुमकां जीव दिवच्याक, भरोन ओमतोच्या मापान जीव दिवच्याक. आनी जेजून आपणा लागीं आसलें सकड ताणें आमकां वांटून दिलें. आज ह्या आधुनीक काळार आमी कितें पळयता? मनशाची परिस्थिती आयच्या संवसारांत खंयचे दिशेक पावल्या म्हूण कन्नडा कवी अशें सांगता. याके ಹೀಗಾದೆ ಮಾನವ ಪ್ರೇಮವ ಮರೆತು ನೀನು ಮೃಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡೆಯಾದೆ. मनशा तूं कित्याक असो जालोय? मनशापण होगडोन मनसाती होरणी वायट जालाय. आज मनीस घेवच्यांत अपेक्षिता पूण तें दिवच्यांत गळसिना. आपूण दिना पूण हेरांतावन ते कितें मेळ्ळ्यार घेता. सडीत ओमतोचें तितलें दिल्यार संतोष पावता. मेजून ओत्तना ओमतोंक सोडल्यार खुशी जाता. दी तुका दितले, सारक्या मापान दामून हालोवन आनी भरोवन ओमतोच्या मापान तुका दितले. खंयच्या मापान तूं दिताय त्याच मापान तुका मेळटलें म्हणटा सुमी. ह्या आधुनीक संवसारांत आपूण आपणाचें म्हळ्यार स्वार्थाच्या जैलांतावन भायर येवन प्रत्येक जावन ह्या कश्टांच्या वेळार आमच्या घरांनी आनी सेज सांबारा वांटून घेवचो मनोभाव रुपीत करया. क्रिस्ताच्या जेवणांत भागीदार जावंक आमी हांगासर आसा तर आमचे थंय वांटून घेवचो मनोभाव चड जावं दी. 5 उंडे आनी 2 मासल्यो वांटून दिल्ल्या त्या व्यक्ती बरी आमी हर एकलीं जावया आनी क्रिस्ताच्या जेवणांत वांटेली जावया. हे एवकरिस्ताचें बलिदान प्रेरीत करूं आमकां. जावंक आमी क्रिस्ताचे हात, जावंक आमी क्रिस्ताचे पांय, जावंक आमी क्रिस्ताचें काळीज. आमच्या भावार्थाची उसाळणी आमी करया. सत्मंतान देवाक, सर पदवेदार बापाक, सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र बरे गर्भेत समवलो, अवकवार मरेतां जल्मलो, पोंस पिलाताका ताणें कस सोंसले, ताका क्रुसार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, सरकार चडलो, सर पदवेदार देवाच्या उजव्याक बसला, थंय जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो. सद्मंतां पवित्र आत्म्याक, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचे एकठार, पातकांचे बोगसणे, कुडीचें जीवन पावन ससनाचें जिवीत. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, देव आमचो बाप तो आमची मागणी आयकता.
ह्या सुभवार्थान आमची प्रार्थना ताचे मुखार दवरया. मोगाळा बापा, पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांक, पापा साहेबांक, बिस्पांक, याजकांक आनी धार्मीक भाव भयणीक आपल्या आदर्श जिणयेद्वारी तांची बरी खबर सर लोकांक परगट करूंक गरज आसली कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या राजकारभाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तांणी परजेच्या बरेपणाक कळनासतना वावरिशें तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या बोवारी पोटाक काडनासतना कश्टोवच्या भाव भयणी थंय आमी उदार जावच्याक आनी कितेंच काण विबाडिना जावच्याक आमची मोत उजवाडाय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमची देणी आमच्या स्वार्था खातीर न्हय, बगार पेल्याचे उदारगते पासत म्हूण वळखून ह्या दिशेन कार्याळ जावंक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. सोमेस्त पिडेस्तांक आनी प्रायवतांक तुका आमी समर्पितांव. तांकां तूं बरे भलायकेन सांबाळ. तांची सेवा करतल्यांक आशिर्वाद दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजार जाल्लेल्या आमी सोमेस्तांनी दिसपडते जिणेंत खरी विंचवणी करून तुज्या राज्या खातीर सदांच जियेशे कर. आमी एकामेकाचो गरजो सदांच पावोवन माया मोगान कुटुंबान जियोंक तुजी कृपा दी म्हूण आमी मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या खासगी गरजां खातीर आमी मागया. पावशिल्ल्या दिसांत आमी आसाव. बरो पावस आमकां मेळच्या खातीर प्रत्येक रितीन आमी मागया. बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी दयेन आयक. आमी तुजे तांव जोडून घेतले. आमच्या भाव भयणी थंय प्रत्येक जावन गरजेवंता सवे वांटून घेवन जियोंक आदार तूं आमकां दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. Vai bapavo punke Forja tanchawa brazo Mokal kariko manunke Zaungur tamcha mokazo Tuझे पायांतळी आयल्या बलिदान भेटून जगल्या सर्वस्व आमचे ओपून दिता तो पान तुझ्या घे म्हूण मागता आमकां सुखा ओपून दिता तुझीच देणी भेटयता रूपांतर ती कर म्हूण प्रार्थना क्रिस्ता कोर्ती म्हूण प्रार्थना उंडोवान बापाव पुनके खोल हातांच्या वावराचो मोकाळ काणिको मारून घे जाऊन दूर तामच्या मोगाचो म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदा देवापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या दवाक सर्वस्वर मारून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बलये वरवीं आमी सुखा सदां ओंपलेलें बलिदान जावंक निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे.
आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवय आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजा उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोराथय उबारताव. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा धीन वासूया. वय अशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधर आनी सस्तांच्या देवा, सर काळी आनी सर्वांथय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें अंकवारी मर्येतांव जल्म घेतलो. खुर्साचें मरण सोसून सस्तांच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सस्तांचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आयज सर्गीच्या स दळबरां संगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गारी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओम सर्गी तुका जय. ओम सर्गी तुका जय. ओम सर्गी तुका जय. ओम सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी ताका जय. ओम सर्गी तुका जय. ओम सर्गी तुका जय. ओम सर्गी तुका जय. ओम सर्गी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका धीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान धीन वासलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्ती खराराचें हें रगत. पातकाचें बुकसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस मनशां पसोत तें व्हरवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सगळ परगटूया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरताव. तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटताव. तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आमी अत्रिकताव.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवण्याची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेजता. पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक हे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिनी बापा, जेराल्ड आयजक आमच्या गोळी बापा, आयज सगळे यासकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दोन मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या सुमेजता तुजे पडजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेजतांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरिये देवाचे माये संगाती, भगेवन सुसे तिच्या पती संगाती, भगेवन धमदुता आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्तांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदाची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडून दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान आत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतें सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवे आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धमदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक. आमेन. सुमयांची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराची पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सर सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू, तूं भोव पयत साक्रामेंतान कोरोस हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. सर्व वस्तू प्रासड
हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन तुका हांव वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जेजू भोळ्या उड्या जिविताच्या ती तू जिवीत म्हाका. जेजू गवळ्या राखण्या हिणाच्या स्वीकार तू कर म्हाका. जेजू भोळ्या उड्या जिविताच्या ती तू जिवीत म्हाका. जेजू गवळ्या राखण्या हिणाच्या स्वीकार तू कर म्हाका. जिविताच्या उड्यान पोसून म्हाका उरपेन तुज्या नेट. देण्यात तुज्या दादोस करून म्हाका मोगान काळीज भेट. जिविताचे वाटेन चलो म्हाका सर्गी बंद्राक पावय. फाटलाव तुजो सोम्या करूंक म्हाका मोरये फासलेंत वाडय. जेजू भोळ्या उड्या जिविताच्या ती तू जिवीत म्हाका. जेजू गवळ्या राखण्या हिणाच्या स्वीकार तू कर म्हाका. जेजू भोळ्या उड्या जिविताच्या ती तू जिवीत म्हाका. जेजू गवळ्या राखण्या हिणाच्या स्वीकार तू कर म्हाका. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या सर्गेच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवानांनी घटायन भरलाय. सर्गेचे वाटे सदांच आमकां राख आनी अशें ससनाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भुरगे माये देवाच्या मंदिरात धमान धमान तुका. सर्गी राणये सोम्याच्या रावळेरा दयेन तू पाव म्हाका. मोरये माये देवाच्या मंदिरात धमान धमान तुका. सर्गी राणये सोम्याच्या रावळेरा दयेन तू पाव म्हाका. पाप कावीन पवित्र भान तुझ्या जेजू राया घेतलो. तुझ्या पुत्राक जेजू सोम्याक म्हज्या
खुर्सार पेटून दिलो जिविताच्या काळान पोसच्याक म्हाका क्रिस्ताक जन्म दिलो पातकां खावून निवारूच्याक म्हाका मोखान समर्पिलो मोरये माये देवाच्या मंदिरात दमान तुका सर्तीरान येसोम्याच्या रावळेरान दयेन तूं पाव म्हाका मोखाळ पुत्राचो भेट आंकवार मरी आशीर्वाद दिव आमकां बघेवन पुरुषाचे कुरवेन देवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.